कर्नाटकात वयतल्यांक आर-टी-पी-सी-आर सक्तीची केल्या. म्हणटकर कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवप्यांक आर-टी-पी-सी-आर चाचणी सक्तीची करची म्हूण पोळे चेक नाक्यार बोवाळ जालो. RDX ब्युरो रिपोर्ट. मी आता गोव्यातून होतो. माझे 2 डोस कंप्लीट झाला. मला कारवारात जायचा होता मित्राला भेटायला, अर्जंट काम होता. पण इकडं कर्नाटकवाले म्हणतात की तुमचं आर-टी-पी-सी-आर पाहिजे. आता मी 2 डोस घेतले. गव्हर्नमेंटने सांगितले म्हणून मी 2 डोस घेतलेत. आणि आता 2 डोस घेऊन सुद्धा जर तुमचं आर-टी-पी-सी-आर पाहिजे असेल तर तुमचे ते 2 डोस काय कामाचे असं माझं म्हणणं आहे. की बाबा तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी जायचं म्हणलं, बॉर्डर क्रॉस करायची म्हणलं, 2 डोसची काय गरज. आता 2 डोस असताना सुद्धा तुम्हाला आर-टी-पी-सी-आरची काय गरज आहे. म्हणजे याचा अर्थ एक तर डोस बरोबर नव्हते, हे सगळं खोटं आहे डोसचं, किंवा मग तुम्ही लोकांना फक्त त्रास देताय. कर्नाटक गव्हर्नमेंटकडनं त्रास दिला जातोय की तुमचं आर-टी-पी-सी-आर पाहिजे, तुमचं हेच पाहिजे तेच पाहिजे. 2 डोसचं इव्हन सर्टिफिकेट आहे आमच्याकडं. लास्ट 2 वर्सां जेन्ना कोविड महामारी पूर्ण देशात पूर्ण गोंयांक सुरू जाला तेन्ना आमी ह्या सरकारा कडेन ह्या कोविडाची मातशें कंट्रोल हाडपा खातीर रात दीस झगडटात. कितले एजिटेशन केलें, कितले प्रोटेस्ट केले, आंदोलन केली, मोर्चा गेले, धरणां गेली, रास्ता रोको केले, तरी को सरकार आयकना. तुमकां खबर आहा फाटले 2 वर्सांक आमचे गोंयकार भाव कितले जाण मरून गेले. ऑलमोस्ट 60,000 वयर डेथ रेट जाल्ली आसा. तिसरी वेव हांगा गोंयांक एंट्री जाल्ली आसा, देशांत एंट्री जाल्ली आसा. पण आमच्या सरकाराक, ह्या भाजप सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक, मंत्र्यांक, आमदारांक कांय पण केलें ना. खरें म्हळ्यार सरकाराची जबाबदारी आसली, प्रशासनाची जबाबदारी आसली, लोकल प्रशासनाची जबाबदारी आसली. जेन्ना गोंयच्या लोकांक सांबाळपा खातीर, तेंचें आरोग्य सांबाळपा खातीर तेणी एक कोवीड प्रोटोकॉल, कोवीड रिस्ट्रिक्शन्स, रुल्स रेग्युलेशन स्ट्रॉंग करपा जाय आसली. तेजे कारणान मेळटे लोक भितर सर नासले. आज पळय कितलेशे तुमी आयकल्ले दिसा लास्ट 28 वर्सान आमची कोवीड रेट वाडपा लागला, कोवीड रेट्स वाडपा लागला, डेथ जावपा लागलात. आनी पळोवच्यान जाल्यार दिसा डे बाय डे ती ग्राफ वाडत आसा, केसीस वाडत आसात, रेट्स वाडत आसा, डबल इन, चौबल इन. तरी काय आसना बाकीची तर वेगळी गव्हर्मेंट आसा, स्टेट्स आसा, तेमी लोकांनी आपल्या ते प्रोटोकॉल आसा पळय, कोवीड प्रोटोकॉल्स, गायडलायन्स, रुल्स स्ट्रॉंग केले. आमचे कर्नाटका, महाराष्ट्रान आतां डबल डोस दिवन पसून डबल डोस घेतल्या लोकां पसून आर-टी-पी-सी-आर कंपल्सरी केल्ली आसा. कित्याक तांकां आनी रिस्क घेवपाची ना. कित्याक आनी लोकांक तांकां म्हणजे इफेक्टेड जावपा नाका म्हण तेमी ते प्रिवेंटीव मेजर्स घेतले आसा, प्रिकॉशन्स घेतल्या. पूण आमचो गोंयचो गव्हर्मेंट कितें करता, कोण आयला आज पळय सगळे 2-4 वाटेक गेट ओपन दवरलात. कोण आयला मागीर कोणूय येवं, आओ जाओ गोवा तुम्हारा असं जाल्लें आसा. हें कितें आतां ते डबल डोस कांय इफेक्टेड ना म्हणटात, आर-टी-पी-सी-आर जाय म्हणटात. डबल डोस कित्याक दिल्लो, शो ऑफ करपाक. आनी मोदीले व्हडले बोर्ड मारले मरे, आख्खी सगळे पेट्रोल पंपाचेर डबल डोसाची गात वाडली, घायली मरे. त्या सर्टिफिकेटीक कांय फायदो ना जालो. डबल डोसीक कांयच अर्थ ना आसला. तेन्ना आर-टी-पी-सी-आर ते कंपल्सरी म्हणटात, डबल डोसाक कांय व्हॅल्यू ना आसला. आर-टी-पी-सी-आर म्हणटा हांगा फॅसिलिटी आसा काय कितें काणकोणाक हॉस्पिटलाक? कांय ना न्ही, खंय आसा. खरें म्हळ्यार आमी केन्ना सावन डिमांड करतात गव्हर्मेंटा फुड्यान. कितें काय म्हळ्यार जितलेशे बॉर्डर्स आसा थंय कोवीड टेस्टिंग सेंटर जावचें म्हण. ज्या कडेन जितले कोण येता ते म्हाका आतां खुबशे लोक वेगवेगळे कडच्यान येतात, तांकां थोड्यां कडेन गाडी आसता, थोड्यांक गाडी नासता, तांकां खंय हॉस्पिटलांत धांवता रे ते. तुमी करा मरे. आज ऑल ओवर वर्ल्ड प्रत्येक बॉर्डरीचेर कोवीड सेंटर्स आसा, टेस्टिंग सेंटर्स आसा, थंय तुका चॅक करून तो मुखार धाडटा. तेन्ना ते मुखार उपद्रव आनी कांय वाडना. तशें आमचे गोंयचे गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतलें जाल्यार इजी आसलें. आतां पळय हे नाका आसले कडेन करोडांनी कोट्यांनी पयशे पडटात. हां, आनी हे पळय एक करप्शनाची वाट. तांकां समज आमगे आमकां पळयल्यार कळून जातलें. चलो हेमी आतां ओपन केन्ना दवरलें हें सांग म्हाका. पळय हेमी एटलिस्ट एनावन्समेंट करपाक कितेंच मरे कोणी कायदे करतात तेमी मरे दोनूय गव्हर्मेंटांनी एनावन्समेंट करपाक जाय. तेजे कडेन ते लोकल्स आसा पळय ते सादूर जातात. बाबा हे हो आज कायदो आसा, ह्या बाबा ह्या गेटीर बाबा हो आज कायदो आसा, ह्या शेटी हो कायदो तो लोकांक जाहीर जावपाक जाय. पण हेमी कांय ना. आतां पळय अकस्मात सडनली 3 तारखेक हांगा तुमी गेटी बंद केल्यो रे, हेंकां रिस्ट्रिक्ट केलें आर-टी-पी-सी-आर. आमच्या काणकोणचे आतां कितल्या एरियेचे पेशंट आसले, मागीर तांकां चॅकिंगा वताले, ट्रिटमेंटा वयताले, मेडिसीन घेवपाक, तांकां अकस्मात हांगा हाल जाले. तांकां कोण विचारपी ना, वाली ना. आतां तेंची कोणीच विचारपूस केली ना. आमदारान केलें ना, बाबा कलेक्टरान केलें ना, डेप्युटी कलेक्टरान केलें ना, प्रशासन सेक्रेटरी केलें ना. तेमी करपाक जाय आसलें, तेंचे तोडगो काडपाचो आसलो. कितें सडनली तुमी कितें करतात? तुमी कोणाक मेळ्ळे काय कितें कलेक्टरा? आमी वारंवार प्रत्येक खात्यांक डिपार्टमेंटाक आमी आमचे रिटर्न बरोवन धाडले आसा, मेमोरंडम दिल्ले आसात. आज आनी काल न्ही, जाल्यार आज 2 वर्स जाले आमी हें करतात, कम्युनिकेट करतात सगळ्यांक.